नमस्कार। हांव प्रेमनाथ गणेश दळवी, नगरगाव जिल्हा पंचायतीचो उमेदवार। तेन्ना ही जी तिकीट म्हाका सरकारान दिल्ली आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीन, ते तिचो आनी म्हाका विश्वजीत सरांनी आनी दिव्या मॅडमीनी म्हाका ही जी तिकीट दिल्ली आसा तिचो हांव बरो उपयोग करतलो आनी त्या बद्दल तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा तांकां। आनी हांव आतां ओवरऑल सगळे 5 पंचायती डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केल्लें आसा आनी सगळे कडेन म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा। बरे लोक म्हाका आनी लोक म्हाजे परिचयाचे बी आसा सगळे कडेन। 2-4 पंचायती तर म्हाजे सामके लोक घरचे कशे आसा आनी त्या हितून म्हाका बाबाचो पाठिंबो आसा आनी भाभीचो पाठिंबो आसा आनी तेंची जी वोट आसा ती मेळटली। त्या भायर म्हाजे वळखीचे लोक आसा अशें आसा करून म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळोन बरे रितीन हांव ह्या इलेक्शनाक बहुमतान निवडून येतलो अशी म्हाका खात्री आसा। आनी जे वोटींग जे जातले ते विक्रमी जातले अशी म्हाका सामकी खात्री आसा। आनी हांव सकाळच्यान 2-3 पंचायतीन आतां भोंवलो आनी म्हाका लोक सगळे जे आसा ते बरे आसा आनी सगळ्या बुथांचेर हांव भोंवलो। थंयसर ते जे पोलिंग एजंट आसा ते आमचेच आसा, बाकीचे कोण पोलिंग एजंट आसा थंयसर कोण दिसोंक ना म्हाका। त्या खातीर खात्री जी अशी आसा की आमचे विजय हो निश्चित आसा आनी ह्या विजयान बाबाक भरपूर प्रोत्साहन मेळटलें की जी म्हाका जी तिकेट दिल्ली आसा तेजो कितें तरी उपयोग जाले असो बाबाक दिसतलें जावं भाभीक दिसतलें आनी त्या हितून म्हाका दिसता की म्हाजो विजय खात्री सामको बरे रितीन जातलो आनी हांव विक्रमी मतान निवडून येतलो ह्या। आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आमचो हो लीड ही गोंयांत सुद्दां दाखय दिसतली अशी दिसता म्हाका। त्या बद्दल सगळ्या मतदारांचे हांव थँक्यू म्हणटा। तांचेर आमी वता 4-5 तांचेर हांव वचून आयला। सगळे बरे भशेन स्मुथली चल्ला वोटींग आनी 40% अरावंड जाल्लेलें आसा वोटींग। ओके। आनी तातूंत कांय डावट ना, एकदम बरें आसा, स्मुथली चलता सगळें वोटींग। आमीच विनींग आसा हातून, ह्याच्या शिवाय कांय डावट ना। सगळ्या मतदारांक नमस्कार। खूप बरे दिसले, थंड वातावरणात आरामशीर सगळ्यांनी मतदान बऱ्यापैकी चालू आसा। कोणाच कडेन वाद विवाद ना, खेळीमेळीन मतदान जशें आमी सांगलेले, जे दीस आमी फॉर्म भरलेले त्या दिसा सांगलेले की आमी हे मतदान एक क्रिकेटची मॅच आसा त्या प्रमाणे आमी खेळटले। सगळ्यांक खेळीमेळीच्या वातावरणात एक बरे एनवायरमेंट तयार करून हे आमी कोणाचेर टिका न करता आसतना वाद विवाद आणि कोणाकडे ही झगडी न करता आसतना कोणी कितकेही प्रयत्न केले, कोणाचेर कसलेय स्टेटमेंट केली तर ताका प्रत्युत्तर न दिता आसतना आमी आमचें काम फुडें व्हरतले आनी हे फुडें व्हरपाचें काम आसा हे कायम व्हरतले। सगळ्या मतदारांक जेणी मतदान केलेलें आसा खूब धन्यवाद की आतापर्यंत जवळ 40% मतदान जाल्लेलें आसा आणि उरलेले जे 60% पेक्षा जे मतदान आसा तेतूंतल्या जास्तच्या जास्त लोकांक विनंती करता की तेणी येवन आपापल्या बुथार वचून मतदान करचें। थोडीशी BLO कार्डां न वाटल्या कारणान गडबड आसा, पण आमी सगळ्यांक जास्तच्या जास्त लोकांक आमचे तेंचे नंबर जे सिरियल नंबर आसा ते दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, पण तरी पण कोणी तरी चुकलेले आसा तर बुथाचेर तुमचो BLO आसा, त्या BLO कडेन तुमी जर विनंती केल्ल्या बरोबर तुमकां ते तुमचो सिरियल नंबर मेळटलो। आणि सगळ्यांक पुन्हा एकदा सांगनशें दिसता की आमच्याकडे जे तुम्ही मतदान केलेले जितले सायलंट वोटर आसा आणि त्यांच्यानी एक प्रोग्रेसाक एक नवीन दिशा आणि नवीन कॅन्डिडेटाक मतदान जे तुम्ही केलेले आसा आणि तुम्ही आता करपाचे आसा तुमचे खूप खूप धन्यवाद आसा। आणि परत एकदा तुमकां सगळे यंगस्टर भुरगे आसा, जाणटी आसा, मिडल वुमन आसा, मिडल एज लोक आसात, सगळ्यांक नोकरीदार आसा हांकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमचो जो आज जो बरो हक्क आसा संविधानान जे तुमकां कॉन्स्टिट्युशनान जो हक्क दिल्लो आसा तो तुम्ही अवश्य बजोवपाचो आणि तेजे तुम्ही एक बरे उमेदवार तुम्ही सगळ्यांनी निवडून हाडपाचो इतकेच विनंती करता। धन्यवाद। पळय म्हाका जी तिकीट गावली पळय ती BJPची आणि MGची युतीची तिकीट गावली। त्या दोनूय तिकीटे प्रमाणे म्हाका दोनूय आमदाराचो तसो सपोर्ट जालो। आमचे जे आमदार आसा पळय
तेजो जे काम जे 3.5 वर्साचे तेजे जे काम मोर्जे आसा पळय ते कामाची खंय तरी पोच पावती ही म्हाकाय थोडी मेळिल्ली आसा आनी मेळटली. तशेंच म्हाजें काम आसा, म्हाज्या मिस्टराचें काम आसा आनी खंय तरी हांव खंय तरी एक स्टँड घेवन उबें आसा. सगळ्यात पयलीं हांव गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाची वायस प्रेसिडेंट आसा, जेणे करून हांव पुरे पेडण्याक काम करूं शकलें. त्यानंतर हांव एक भंडारी समाजचे जे प्रेसिडेंट म्हणून हांव काम पळयता तेन्ना गोवंत भंडारी समाज जी स्कॉलरशीप येता पळय 10वी 10th 12 भुरग्यांक ती दिवपाचें काम हांवें ना म्हाज्या पेडण्यान न्ही, म्हाज्याच गांवांत न्ही, आख्या पेडण्याच्या भुरग्यांक जी म्हाजी भंडारी समाजची जी काम आसा भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवपाचें ते आख्या पेडण्याच्या भुरग्यांक हांवें दिल्लें आसा. त्या भुरग्यांनी खंय तरी आपलो एक म्हाका म्हणजे आपल्या पेरंट्सांक सांगून खंय म्हाका एक कॉल दिल्लो आसा आनी बरें प्रतिसाद म्हणजे बरो प्रतिसाद मेळ्ळा म्हाका. वचत थंयसर म्हाजें काम आसलें आनी म्हाका न्ही OBC रिजर्व जाला म्हणून हांव खंय तरी उबें रावलें. हांव फक्त निवडून येवपाक घरा कडेन बसपाक अशें उबें रावना, म्हाका काम करपाचें आसा आनी ही संदी म्हाका दिली म्हणून हांव गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेचे सुद्दां हांव आभार मानता. तशेंच पार्टीचे सगळे तेंचे कार्यकर्त्यांचे MGचे तशेंच आमचे जीत भाईचे हेचे सुद्दां मना पासून आभार मानता जी म्हाका आनी काम करपाची संदी दिली आनी ती संदी घेवन हांव फुडें वयतलें आनी हेज्या फुडें हांव आज पर्यंत जे लोकांनी म्हाका माई म्हणून जे गांवा पेडण्या पुरतीच म्हाका माई दवरली, आयज म्हाका गोंयाभर माई म्हणून फेमस केलें. अशी म्हाज्या सगळ्या देवदेवताक नमस्कार करता आनी माईच म्हणून रावतलें आनी माईच म्हणून काम करतलें. आनी सगळे म्हाका जी महिला आसा सगळे जे म्हणजे गांवचे लोक आसा पेडण्याचे जावं सगळ्या भागाचे लोक म्हाका सपोर्ट करतले आनी म्हाज्या फाटल्यान आसतले जशें आयज पर्यंत आयल्या. आयज हे इलेक्शना खातीर अशें आसता कित्याक इलेक्शना खातीर अशें न धरता 5 वर्सां म्हाजे बरोबर आसतले आनी तेंच्या सपोर्टान हांव काम करतलें. पुनश्च हांव सगळ्या देवदेवतांचे नमस्कार करता आनी तेंचेय मना पासून जेणे म्हाका आज पर्यंत हेल्प केले तेंचेय मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. तुम्ही बुतार वयतात एकंदर कसो प्रतिसाद मेळटा आनी कितें सांगूंक सोदता तुमी? नमस्कार, हांव राधिका उदय पालयेकर. आतां हांव सगळ्या बुथांचेर वचून येयल्या आमच्या कोरगांवच्या, हरमलच्या, पालयाच्या, केरेच्या आनी तेरेखोलच्या सगळ्या बुथांचेर आतां आमी आत्तां हांगासर पावल्या वचून येयल्ली आसा. सगळ्या बुथांचेर आमकां बरो प्रतिसाद आसा. जो आमच्या भाव भयणांनी म्हाका डोर टू डोर कॅम्पेन करतना जो विश्वास जो सपोर्ट दिल्लो तोच तेंचो आयज तेंच्यांनी म्हाका दाखोवन दिल्लेले आहा की आजून सुद्दां ती म्हाज्या बरोबर आनी म्हाज्या फाटल्यान खंबीरपणे उबी आसा. आनी आतां आफ्टर 2 जाल्या उपरांत उरलेले जातले. गणपत बाब, म्हाका दिसता तुमी एकदां ZP जावन आतां हो तुमचो दुसरो टर्म आनी दुसऱ्यांदा रावता आसतना कसो कितें रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां आनी कितले वोटींग जातले अशें दिसता? संबंद फाटल्या 8-9 दिसांचो प्रचार आनी आजचें मतदान हे दोन्ही जर पळयत लोकांच्या हांव सकाळच्यान 8 भायर सरलो प्रत्येक बूथ भोंवन येयला. एक जो रिस्पॉन्स मेळटा तेजे प्रमाणान वोटींग भोवतेक 80% जातलें. तितूंतलें म्हाका मॅक्झिमम जें कितें आसा 80तले 65+ जातलें ही म्हाका आशा आसा. कित्याक फाटले 5 वर्सां जें हांवें काम केल्लें तो प्रत्येक वाड्या वयलो पंच आमचे जे लोक आसा तेजे मागणी प्रमाणान काम केलां आमदाराच्या विश्वासाक घेवन आनी ते प्रमाणान सराचे जो सपोर्ट आसा तो आनी गांवच्या लोकांचो ह्या आदाराचेर काम करीत गेलो आनी ताका लागून ही परत म्हाका रिपीट केला जे मगो पक्षान तिकीट परत दवरला. तेजो फुडल्या काळान मॅक्झिमम फाटीं जरी इतलो एमावंट आमी हाडलो सादारणता 5 कोटी तेज्या जास्त करपाचे प्रयत्न आसता. सोशल मिडियाचेर खूब लोकांनी म्हाजी सामकी धुयला म्हाका, परंतु आमचे जे वोटर आसा मतदार बंधू भगिनी आसा तेणी तेजो चड केअर केलो ना. आज जर पळयत जाल्यार खंय ते खूब पयस आसा. प्रत्येक बुथाचेर हांव पळयता खूब जो सोशल मिडिया आसा पळय तेणी खूब कितें म्हणटा तेका वायट सामकोच खाली हेजेर गेल्या ते की खंयच्यान तरी ताका कमी करप मार्जीन म्हणजे ते कांय करूं शकना अशें म्हाका विश्वास. सो आतां तुमच्या ऑपोजीट जे RGचे आहा आनी तुमचे आनी तेंचे 1 to 1 जातले तेतूर RGचे बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता? ताजे बद्दल हांव कांय उलयना पूण एकूच उलयतां की तेणेन जें गणीत दाखयलां फाटले जे फाटले ZP इतली गणपता इतली मतां पडली तितले न्हू तो खंय तरी गणीत चुकून दाखयलें 5550 केलें तेणें 5000 कितें केलें
तशी ना 5777 एक गोष्ट. बाकीचे तीग जाण आशिल्लो आमचे ऑपोजीट. एक आमचो तळावचो आशिल्लो, एक प्रकाश आशिल्लो, जावं ते सद्या आमच्या वांगडा आसा. फूल आमकां काम करता ते. ताका लागून फाटलें ऑपोजिशन आनी म्हाजें ऑलमोस्ट 70 क्रॉस जातलें. ओके. ह्या फावटी ह्या फावटी सगळे ऑपोजीट आमच्या वांगडा आसा. फक्त तो सद्या एकटोच आसा. आनी तो असं जाला की ह्या मोबायलाचो सोशल मिडियाचो भरपूर उपेग करता. पूण ते कोण थोडेच भुरगे तांकांच मातशें तें पडटा, बाकीच्या कोणाक पडना. सो तेजो तुका फायदो जातलो म्हणटा फायदो तूं? जातलो येस. खूब. फाटलें जें आमचें मार्जीन आशिल्लें सावथ गोवा तें मायज जावपाचें आसा. भरपूर मायज जातलें. हें उरतलें. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.